आमच्यामध्ये जॉईन जाता आम आदमी पार्टीचे ग्रासरूट वर्कर्स ब्रुनो बरोबर आल्दोना मतदारसंघातले दीपक हार्डनकर, पूजा भरत मडगावकर, सनीश तुमे, हर्ष सिंह, संतोष तलवार, भरत चव्हाण, पीटर फर्नांडिस, राहुल डिकोस्टा, संचित राजवाल, अक्षय मायेकर, सुजल मायेकर, शिवम हरमळकर, मोहिनेश पेडणेकर आणि लोकेश हलनकर हे आमचे आम आदमी पार्टीचे बूथ लेवल वर्कर्स जाणी हातभार लावून आम आदमी पार्टी भरपूर वावर केल्लो जे ब्रुनोचे लिडरशिपान जॉईन जाता तसेच आमच्या बरोबर आसात बीजेपीचे कार्यकर्ते सारखे स्ट्रॉंग कार्यकर्ते पहिले ब्रुनोचे इंडक्शन करे तर हांव मागता की अश्विनान तेजे डिजिटल मेंबरशीप करची म्हणून डिजिटल मेंबरशिप Yes, no, let him. You are welcome. All right. Thank you. Okay, next, Shabi. Elvis. We can welcome you. We hardly stepped out and came in. Yes. This is the flag. थँक्यू. तसेच मागता आम आदमी पार्टीचे जितले वर्करांची नावां कॉल आउट केली सगळ्यांनी येऊन शॉल घेवचे आमचे एआयसीसी लिडरा लागच्यान आयवन डिसूजा, दीपिका एक एक करून शॉल घ्यायला मातशें फाटल्यान येता No, from here only. कशें हांगा येवन शॉल घेयात तशें Deepika. दीपिका, Come from this side. पूजा, सनीश, हर्ष Welcome to you to Congress Party. Okay. हर्ष, संतोष, भरत, पीटर, राहुल, सचिन, अक्षय. Or it will be better if you stand. Come this side. Okay. Come like this. Welcome to you. Yeah, just Sujal, Shivam, Joy also put some. Joy, you also put some. One by one. better all of you stand in the front so you can. Yes, that's right. All of you come to me. Wait. Ask the press if it's okay. It's okay? Yeah, front okay. Yeah, front is better than. आणि बघता आमचे आंदोलन मतदारसंघातले बीजेपीचे कार्यकर्ते बाब आग्नेल पेरेरा अजय मागता फुडें येवन काँग्रेस पार्टीन Agnel Ferreira is ex-booth president of BJP. Come. Come.
तसेच मोयड्या वाठारातले खडेगाण कार्यकर्ते बीजेपीचे बाब रामदास ठाकूर, Yes, welcome Mohammed Kapoor. very popularly known as Katappa. Come join me. Welcome. बाहुबलीचे कटप्पा. Come here. Okay. Yes, now one photograph. Everything is ready? You go back. Dilip. Buke. Elvis. Okay, look. Okay. Thank you. Thank Now, you. he speaks. No. Bhike. Okay. Rathod. I'd like to say some words. The wave for the Congress has started. Leaders, workers from BJP, Aam Aadmi Party, TMC are all coming back to the Congress party. Many hardcore BJP workers, Aam Aadmi workers, party workers and the TMC workers are coming to the Congress party knowing the pulse of the people of Goa, knowing that the Congress is going to form a government here, knowing that there is no alternative but the Congress party only can serve the people of Goa with its programs and policies under the leadership of AICC, our President Srimati Sonia Gandhi, our former President Mr. Rahul Gandhi, and here in Goa it is the Goa PCC President Mr. Girish Chodankar, the CLP leader Mr. Digambar Kamath. All of them have given us a good program or a good policy, a good manifesto where we will take the people of Goa and so that they live in peace and harmony. And people are fed up with the corrupt BJP government. People are fed up with the policies of the government, their failed promises in 5 years, and today the trend towards the Congress party is in full swing, and I'm quite sure that we will be able to come out with a thumping majority in the next election. I also welcome all the leaders who have joined the party, especially I wish Mr. Gomes, who's contesting from Panji, Mr. Carlos is contesting from Aldona. I am quite sure with all the strength of the leaders who have joined, in the presence of Mr. Vijay Bhike, who is the PCC President, and also the AICC Observer for Goa North, Mr. Mansoor Khan, and AICC Secretary, Mr. Ivan D'Souza. I thank you very much for coming here, and I want you, especially the press friends, to cover this and give a message and expose the BJP, expose the hollowness of the BJP, expose how the Prime Minister Modi has violated the Model Code of Conduct by gathering more than 5,000 to 6,000 people in the constituency yesterday, and he has put the people of Goa into inconvenience by having traffic jams throughout the city. This is the hardship that the people of Goa are facing, and this is the Prime Minister who has no value for the rules and regulations given by the Election Commission. I hope the Election Commission will take note of this violation by the Prime Minister and book a case against the Prime Minister in no uncertain terms. Thank you very much. Secretary Ivan D'Souza. So I have nothing to say. Whatever I want to say that already been told by our Prakash Rathod. I, on behalf of the AICC, welcome all the members from BJP, Aam Aadmi Party and TMC. Because this is the right time. We have taken the right decision that
Congress is the only alternative in Goa. Because you have seen the 10 years rule of BJP, they have done whatever they wanted to do. They have taken this Goan identity himself and they have not done anything for the people of Goa. That is why now it's the right time you have taken decision, and we welcome all of you and to work for our both the candidate Elvis as well as Carlos. Carlos, both the candidates are our efficient candidate. Our ACC given the best of the best candidates for Goa, and they are going to win, and through them in Goa we will come back to power. 2023 March 10, 2022 March 10, Congress government is going to establish in Goa. That is for sure. So, candidate Elvis Gomes नमस्कार सगळ्यांक. बाप सेबी मिनेझीस हाका वेलकम करता आसतना पणजे कॉन्स्टिट्युएन्सी हाजो म्हाका खूब आदर जातलो. सेबी आनी आमी पयलींच्यान फ्रेंड. ताणें मदींच काँग्रेस सोडली, म्हाका सुद्दां खबर ना, अचानक कळ्ळें की अशें जालां म्हणून. पूण जेन्ना म्हजी कॅन्डिडेचर डिक्लेअर जाली पणजेच्यान, तेन्ना सेबीनूच म्हाका फोन केलो आनी म्हणपाक लागलो की तुमी आसतना आपले काळीज दुसरे कडेन वळचें ना. आय वील हॅव टू कम बॅक. मातसो टायम घेतलो ताणें, बट आय वील हॅव टू कम बॅक अशें ताका दिसलें. आनी शेवटी तो आज परत पार्टीन पावलो. हांव ताका ताचें स्वागत करता. तो आयिल्ल्या कारणान म्हाका खूब हेल्प जातलो हें निश्चित, हातूंत कांयच दुबाव ना. दुसरें म्हणल्यार दोतोर कार्लोस आमचो फेरेर हाणें म्हाका एक सरप्रायज दिलो आज सडनली की बाब ब्रुनो फर्नांडीस एक व्हडले पंगड घेवन आल्दोनचे जॉइन जाता म्हणून काँग्रेसीन. हांव सारको थटाकलो. म्हणजे ब्रुनो सारको एक हार्डकोर लॉयलिस्ट आम आदमी पार्टीचो अशें कितें घडलें आसतलें तें आतां विचारपाक म्हाकाय टायम मेळूंक ना. हांव म्हज्या कॅम्पेनान आसलो. कार्लोस फेरेरान ताका हाडलो आनी ते सगळे आज हांगा आमचे मदीं आसात. पूण एकच सांगता की आम आदमी पार्टीन जेन्ना तो काम करी, जेन्ना हांव आसलो तेन्ना असलो इतलो हार्डकोर म्हणजे असो दीस रात काम करपी मनीस म्हाका दुसरो आनी मेळोंक नासलो त्या पार्टीन. तो वन मॅन असो म्हणजे तोच मोटर चलय, तोच अनाउन्समेंट करी, तोच बोर्ड मारी, तोच बॅनर मारी. ऑफकोर्स ताच्या वांगडा आसताले लोक, पण इतलो डेडिकेटेड आज जेन्ना काँग्रेसीन येता 100% बाब कार्लोस फेरेराक हेल्प जातलो हे सगळे येते व्हडल्या पंगडाचो आनी ताचे जैत निश्चित जातले अशें म्हाका दिसता. तर बाब ब्रुनो तुकाय हांव वेलकम करता, बिकॉज वी हॅव वर्क टुगेदर फॉर सम इयर्स. हांवें ताका तेन्ना हांव भायर सरला तेन्ना म्हणिल्लें, बट बिईंग अ व्हेरी ट्रू डेमोक्रेट आय लेफ्ट इट टू हिम वॉट ही हॅज टू डू. हांवें कोणाचेर प्रेशर घालूंक ना. आतां सुद्दां म्हजो हितून कांय हात ना. इट इज ओनली बाब कार्लोस फेरेरा हू गेव मी अ प्लेजंट सरप्राइज टुडे दॅट ब्रुनो इज जॉइनिंग विथ अ लार्ज ग्रुप. अँड वेलकम टू ऑल ऑफ यू. तुम्ही जितले आज जॉइन झाल्या, वेदर फ्रॉम बीजेपी और आम आदमी पार्टी और एनी अदर पार्टी टीएमसी. दिस क्लियरली शोज दॅट people have decided not to split the vote. बीजेपीक जर आज आम्ही हरयतले, एकूच फॉर्म्युला आसा. प्लीज गोंयकारां कडेन मागता, जशें ह्या आमच्या भावा भयणांनी दाखयलां हांगा की एक कॉन्शियस डिसिजन घेवन वी आर नॉट गोइंग टू स्प्लिट द वोट, वी आर नॉट गोइंग टू स्प्लिट द सेक्युलर वोट. हे सगळ्या गोंयकारांक हांव हिंगा आज हांगा उबो रावन मेसेज दिता की खंयच्याय कॉन्स्टिट्युएन्सीन जावं, चड करून सालसेटच्या आमच्या लोकांकय मेसेज दिता की स्प्लिट करपाच्या दृष्टीन पळयनाका. वोट फॉर काँग्रेस, दॅट अलोन विल सेंड द बीजेपी होम. देव बरें करूं. हांव सगळ्याचें नांव घेयना, कित्याक एक फॉर्मेलिटी टायम वेस्ट जातलो. मुगे एक मेसेज आसा. काँग्रेस पक्ष कितले वर्सां गोंय आयिल्ले, काँग्रेस पक्षांनी आमकां लिबरेशन दिल्लें, काँग्रेस पक्षांनी आमकां इंडिपेंडन्स दिल्लें, पण गोंयचे पासत लिबरेशन काँग्रेस पक्षान दिल्लें. आनी पंडीत नेरून ऑर्डर केल्ली
march into Goa, take over Goa. So this is the first contribution of Congress not being there in Goa. And despite after that, तुम खबर आसा, Congress try केले, मागीर Congress उपरान आयले, 1980s and आयले. MGP ruled here, but afterwards followed by Congress. Congress गारा पावले, Congress तुमचे बरोबर रावले, आणि मागीर हांव जाणा चूक आशिल्ली म्हणून काँग्रेस लोकांनी केली ती, तुम्ही काँग्रेस भायर उडयली. पण आता लोकांक खबर आशिल्ली ती, कोण आयले ते लोक म्हणटाले काँग्रेस मिनिस्टर आहात ते चोर, आयली ते उपरांत डेकॉयट, हांव ते चार्ज करता ते डेकॉयट. रावतले फकत कमिशन खावपाक, जॉबाक पयशे घेतात, रस्ते कितें इन्फ्रास्ट्रक्चर करपाक कमिशन, कांय पास जायना फायल कमिशन पास येना जाल्यार, तुगे फायनल बिल पास करपाक कमिशन करप, आणि सगळ्यांक खबर आहा कोण एजंट आनी ते दलाल आशिल्ले थिंगा पयशे घेवपाक. लोक भिटायले, आमचे युथाचे 10 वर्स काबार जाले. आता युथागे एज वाडले, थोडे 40 क्रॉस जाले, थोडे 40 तेंकतात. तेजे फ्युचर कोण चिंतलो? दिस इज अ बिग क्राइम by the BJP government, by the BJP party, to sell the jobs and to deprive our youth of their future. This is a golden chance they had. 10 long years, you did nothing. At the last minute सांगपा हे दितलो ते दितलो प्रॉमिस करतलो, काय मेळचना तुमकां. हांव सांगता तुमकां, सगळे युथ हांव उलो करता, सगळे एकठांय रावात. एकले तुमकां फोडूंक, आमचे गोंय फोडूं सोदतात ते. वायलन्स स्टार्ट जातले हिंगा, गुंडागिरी स्टार्ट जातले. हे लोकांक पयस दवरात तुमी आनी लागीं दवरनाकात. नाकात पासून पयशे दिवं जाल्यार पयशे घेयात आनी म्हूण मत घालात काँग्रेस लोकांक. काँग्रेस कॅन्डिडेट आहात ते बरे आहात. काँग्रेस शिकला, काँग्रेस तेंगे चूक आसलो ते शिकून बरे कॅन्डिडेट दिला हे पार्टीक. आनी बरे कॅन्डिडेट कित्याक? गोंयचे पासून आमचे बरे सरकार येत तेन्ना तुमी फुडें काँग्रेस सद्दां बारीक बारीक मनशाचे चिंताले. आय वेलकम आमचो Sabi. I thought I was calling him Sukor. That's why I was confused. Sukor, I still affectionately call him Sukor. Then I welcome a very tall leader of Aam Aadmi Party from my own constituency, Aldona village, Bruno Fernandes. हांव एक सांगता तुमकां, हांव ब्रुनो कितले वर्स फाटीं मेळ्ळा. म्हाका खबर आशिल्ली तो आम आदमी पार्टी, पूण फकत पॉलिटिक्स म्हूण हांवें फ्रेंडशीप तेगे केन्ना सोडलो ना. सद्दां मेळटालो, हात दितालो, बसतालो तेज बरोबर, आनी ड्रिंक, हांव फकत कोल्ड ड्रिंक घेता म्हूण ड्रिंक घेतालो, पूण ड्रिंक घेतालो. आमचें केन्ना वायटपण नाशिल्लें आनी बरें उलोवप आसतालें. एकमेकाचें आमी केन्ना एगेन्स्ट उलयलें ना. आनी ती मुगे स्टायल इलेक्शनाक केन्ना कोणाक सोकला घालपाचें न्ही. फकत हांव डेव्हलप ना जाल्यार म्हणटलो झिरो डेव्हलपमेंट ते म्हणटलो, म्हण कोणा अटॅक कोसना पर्सनली. आनी तेश कोन्न आम कटप्पा म्हूण आयला, सो स्ट्रेंथ ऑफ बाहुबली पासून आयला आमकां. And Agner, a booth president of the BJP, quits BJP and comes. We rarely hear people who leave BJP and come. Congress is attracting people like a magnet. Trust me what is happening. All over Goa, undercurrent is we want the BJP out of Goa. And I assure you one thing, even the other people who have joined, the supporters of Aam Aadmi Party, and everybody who has joined, it's a welcome to the family. Remember, Congress treats you like a family. We are a family. And we will do work for the smallest of the smallest in our state, in our constituency. And we will make sure, I promise this to everybody, I want to see the smile of everyone on the face of everybody in my constituency. Thank you for coming. Thank you for joining. Thank you for being with us. सफोकेशन बॉर्न झाले काय दिसता. पोतून आपल्या आमची आवय बापूय सांगताली एका टायमार काँग्रेस म्हणजे आमचे गोंयचे पोरं दिसता हांगा आसा, दिल्ली ना आनी गोंयांतूच पावला. म्हजें नांव ब्रुनो फेर्नांडीस. 2013 साल आम आदमी पार्टीन हांवें खरेंच खाल मारून काम केलं. एक विजन असले मनान जे अरविंद केजरीवालान सांगलेले, आम्ही आमचे भारत देश चेंज करूंक शकतात. वे विजन दिवन खरेंच खान मारून काम केले. त्या टायमार आमकां खूब चुकी दिसल्यो काँग्रेसाच्यो, बीजेपीच्यो, पूण आम आदमी पार्टीचे अशें दिसलें खरेंच बरें जातलें. 2014, 2015, 2017 आनी आतां पळोवंक गेल्यार मोडप आनी दोट्टी इतलो फरक जाला. आमचे अरविंद केजरीवाल अशें जाल्ले आसा, आमचे गोंयचे असेंब्लीन कोण तरी पावूंक जाय.
असेंब्लीन पावना जाल्यार आम आदमी पार्टीचे गोंयांत कांय उरचें ना. हे मनान घेवन रॉंग चॉयस करून ते एका टायमार अरविंद केजरीवाल कडेन एका कॅन्डिडेट 3 सी आसून पावना म्हणटालो. आता एका कॅन्डिडेट 4 सी आसात. कितें म्हळ्यार ते क्रिमिनल, कम्युनल, करप्शन अशें कोण आता क्लासिफिकेशन ना. जो कोण विनेबिलिटी आहा ताका बसोवपाचे आम आदमी पार्टीचे आता हे स्थापन जाला. पूण पयले हे नाहल्ले जेन्ना आमी आम आदमी पार्टीन आसले. आम आदमी पार्टीन सांगले प्रमाणे खूब काम केलां. आय एम द जनरल सेक्रेटरी फॉर नॉर्थ गोवा. आता ना 5 मिनट पयलीं रेजिग्नेशन दिलें. आता आसचो ना. कोऑर्डिनेटर ऑफ आल्दोना कॉन्स्टिट्युएन्सी आनी तसोच वावराडी मेन टॉल लिडर आम आदमी पार्टीचो आसलो. परतून म्हज्या बापाची आवयची उतरां आयकून येता काँग्रेस म्हणजे आमचे गोंयचे. जेन्ना तुवें काँग्रेसाक वोट मारलो तुवें वोट गोंयांक मारलो. आनी आमकां ह्या जाग्यार गरजेची वस्त कितें आमचें गोंय. म्हाका एज अ आल्दोणकार गरजेची वस्त म्हजें आल्दोना. आनी आमच्या गोंया आमच्या आल्दोना सांबाळपाक पॉलिटिकल पार्टी खूब आयलात, खूब गेलात. आल्दोना आनी आमचें गोंय एकूच उरतलें. आनी हें सांबाळपाक आमी आल्दोणकारांनी गोंयकारांनी सांबाळूंक जाय. ताका लागून ही एक बरी पार्टी आसा काँग्रेस पार्टी, जी सेक्युलर पार्टी केन्ना रिलिजना वयर नाय म्हूण कास्टा वयर डिफरन्शिएट केल्लें. हातूंत एक पत्तून सांगलें दिसता ही जी राजकारण जे आम आदमी पार्टीचे चलता तातूंत भांडारी सीएम कॅन्डिडेट, डिप्युटी सीएम क्रिश्चन हे केन्ना गोंयांत जाला, हे केन्ना गोंयांत जावंक ना. म्हणटा हाची कितें एरिथमेटीक कितें आसा, डिवायड एंड रूल. आमच्या गोंया मदेकात फूट घालपाक जेन्ना आमी आम आदमी पार्टीक 2013 आनी 2014 पळयताले तातूंत आनी हातूंत कांयच फरक ना. म्हणजे तेन्ना एक विजन आसलें आम आदमी पार्टीचें. पूण आतां हे फकत असेंब्लीन कशें पावतले हे विजन आसा. हातूंत हांव दुखवला. कित्याक लागून दुखवला? आमच्या आल्दोना दुखतले, आमचे गोंया दुखतले. आनी जेन्ना आमच्या आल्दोना कडेन जो अरविंद केजरीवालाच्या मनान आसलो तसो कॅन्डिडेट आसा बाब एडवोकेट काल्लूस, ताका एक सी मेळची ना. सीएचे सी फुडें कितें जाय ती लेतरां सोदून काडची पडटली. अहो आमचे कडेन क्लीन कॅन्डिडेट आसा. हांव अरविंद केजरीवालाक सांगूं सोदता, सो अरविंद केजरीवाल तुजें जें विजन आसलें आम आदमी पार्टीचें क्लीन कॅन्डिडेट हाडपाक, असलो कॅन्डिडेट आयज हांव सपोर्ट करता काँग्रेसाचो, पूण आमच्या आल्दोनच्या मतदारसंघाचो. आनी म्हाका हातूंत खूब कणभो भोगता. असल्या कॅन्डिडेटाक हांव सपोर्ट करून आमच्या आल्दोना मध्ये आमच्या गोंया मध्ये एक बरें सुदारपण हाडपाक. हांव आमच्या वोटर्साक एक मेसेज दिता, जे वोटर्स म्हाका लागून आल्दोना मतदारसंघात हांव आपान आसा म्हणून आमच्या गोंया मदेकार आपाक वोट करून सोदताले ते तुमचे एक चुकीचे जातले. जोर तर तुम्ही वोट करतात ज्यो 5 गॅरंटी आम आदमी पार्टी आमकां पावोवन दितलो जाल्यार त्यो गॅरंटी पावतल्यो जेन्ना आमकां मेजॉरिटीन आम आदमी पार्टी गोंयांत गव्हर्नमेंट करून जातलो. 1 सीट आयले, 2 सीट आयले जाल्यार ह्यो गॅरंटी कोणा फुडल्यान पावच्यो ना. ते तुमकां 300 इलेक्ट्रिसिटी युनिट फ्री. हांवूय सांगतलो 2 म्हयने फाटीं तेन्ना दिसताले घोडे आमची आम आदमी पार्टीचे 21 सीट्स येवंक शकतात. पूण एज ऑफ प्रेझेंट स्टॅटिस्टिक्स 1 वा 2 घोडे 0 येवंक शकता. हे मनान धरून जो कोण आपलो वोट आम आदमी पार्टीक घालतलो चिंतून त्यो 5 गॅरंटीचो आपल्याक लाभ मेळटलो म्हणून हे तुजे चुकीचे जातले. आनी तूं एक चुकीचे पार्टी जिखून हाडटलोय. आनी जी बरी पार्टी आसा जी काँग्रेस आसा हिका कडेन तूं अन्याय करतलो, इनजस्टीस करतलो आनी फुडल्या 5 वर्सांक तूं ह्या त्रासान पडटले. हाका लागून म्हाका दिसलें हो एक बरो सोयीक आसा. ह्या टायमार बरो सोयीक आसा जेन्ना पयले तेन्ना इक्वेशन कशें चलता तेन्ना आमी सगळ्यांनी काँग्रेसाक सपोर्ट करून आमचो सेक्युलर वोट्स आसात ते आमी डिवायड करचे न्ही आनी आमचे ते वोट्स आसात ते आमी काँग्रेसाक दिवया. बाब एल्विस गोमसान म्हाका 1-2 वर्सां फाटीं म्हणलेलें ब्रुनो आपल्याक बरें लागोना आपाचें आपूण चल्लो आपल्या गोंया खातीर बऱ्या जाग्यार वता तेच काँग्रेसान. हांवें सांगलें सर हांव मातसो टायम घेता. आमी ते पार्टीन रावल्या शिवाय आमकां कळचें ना. पार्टी भायर रावून आमकां भितर कितें शिजता तें कळना. भितर कितें शिजता तें कळोंक जाय पार्टी बद्दल रावून पार्टीचो गूट कितें तो कळोंक जाय. आनी तेन्ना मागीर तो गूट आमच्या गोंयांक बरो जातलो वा आमच्या गोंयांक वायट जातलो हाजे वयर आमी विचार करपाक आमचेर आसा. म्हणटच हे पाट हांव हो सोयेक घेवन आमच्या हांगा हाजीर आसलेल्या आमच्या
काँग्रेस आमच्या सगळ्या भावांक जे टॉल लिडर्स सिनियर लिडर्स ऑफ काँग्रेस हांकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा आनी म्हाका उर्बा जाता हे पार्टीन जॉईन जावपाक. तशेंच आमच्या वोटर्सांक सांगता तुमचो योग वोट तुम्ही घालतात काँग्रेसाक तो वोट तुम्ही गोंयांक दितले आनी हे मनान धरून हांव म्हजी 2 उतरां सोंपयता. Good afternoon. म्हजें नांव सुकूर सॅबी मिनेझस. हांव हालींच TMC पार्टीन भितर सरलो आनी थिंगा TMC पार्टीन हांव सेक्रेटरी आसलो, स्टेट सेक्रेटरी आसलो. TMC पार्टीन हांवें विविध लोकांच्या बरोबर मुलाकात घेतली आनी तेंची विदीन तेंचे प्लॅन्स कितें आहा कशें काम करता तें सगळें पळयलें. पूण इतले 4 म्हयन्यांनी म्हाका कळोन येयलें ही पार्टी आमचे गोंयकारां खातीर न्हू. गोंयकारां खातीर पार्टी आसत ती काँग्रेसूच. एकूच काँग्रेस पार्टी जी सेक्युलर आहा, हू हॅज ऑलरेडी वन द हार्ट्स ऑफ पीपल आनी कोणें गोंया खातीर भरपूर सॅक्रिफायस केल्ले आहा. गोवा स्टेटहूड डे आमच्या गोवा आमकां स्टेटहूड दिल्या, आमकां कोंकणी भाशाक तेणी प्रोत्साहन दिलां आनी तेणी ऑफिशियल केल्या. तितून भरपूर आनी खूबशे योगदान काँग्रेसचे आहा. असले योगदान आमी दुसरे पार्टीक दिवंक शकना, ओन्ली TMC पार्टी केन्नाच दिवंक शकना. म्हाका कळोन येयलें इतले म्हयने काम करून भरपूर तेणी फॅसिलिटीज दिता, पूण ते न्यू पार्टी अ न्यू ब्रूम ऑलवेज स्वीप्स क्लीन. आमी कितलेय जावन ओल्ड आमच्या बरोबर म्हजे हिंगा सगळे इश्ट मित्र सगळे हिंगा आहा. थिंगा कोण नासले, सगळे डिफरंट आहले. कोणाक आपणाचेच दिसताले एवरीबडी वॉज सेल्फ सेंटर्ड. ते आपणाचे चित्ताले, कोण गोंयचे चिंतनासले. ते चिंतताले हांव जिखता जाल्यार आमी फुडें सरतले. एवरीबडी वॉज इंटरेस्टेड इन देमसेल्फ. पूण असले काँग्रेसीन ना. काँग्रेसीन सगळे एक दुसऱ्याचे हात घेवन फुडें सरता आनी आमी त्याच भशेन तुमकडेन सगळ्यां कडेन मागता की आयज हांव हिंगा भितर सरला आनी म्हाका स्पेशली सांगपाचें आहा मोस्ट इम्पॉर्टंट रिजन म्हाका हिंगा भितर सरपाक आमचो बाब एल्विस. बाब एल्विस आनी हांव एक दुसऱ्याक खूब वर्सां सावन वळखता आनी तो आमचो कॅन्डिडेट पणजेचो कॅन्डिडेट जाला म्हणून हेजे परस व्हडली म्हाका खुशालकाय, इतली खुशालकाय भोगली. म्हाका दिसलें हांव सगळे खंयचो आहा ते सगळे सोडून एल्विस बाबाक जिखोवपाक सगळ्या परस चड आनी चड प्रयत्न करचो म्हणून. आनी म्हाका दिसता दो देर आर व्हेरी फ्यू डेज माय प्रेझन्स along with Elvis we will be bringing Panjim back to Congress after a period of since David Gonzalez was the last candidate. I think the next candidate and most probably also not, if not mistaken, the Chief Minister may be Bob Elvis Gomes. Good afternoon to all of you. It's a very happy moment for all of us in the Congress party to welcome our friends, our old friends, Sebi Menezes in Panjim and Bruno Fernandes and his supporters in Aldona. Bruno and Sebi, I think with your joining, we will cross over the finishing line in Panaji and Aldona respectively. Friends, we are in the last leg of our campaign trail. It is my humble appeal to all the workers, old, new, to put in your best efforts, fight with full vigor, and help our candidates across the length and breadth of Goa win and help the Congress party form government. On behalf of the Congress party, I thank all of you for coming for this induction ceremony and making it a success. Thank you. Once again, congratulations.